पंचायतीन येयल्लो आसा आनी आयज आमची इब्रामपूर पंचायत ही बिनविरोध ही जाल्ली आसा. आयज 9 पंचायतींतल्यो 8 पंचायती आमच्यो बिनविरुद्ध आसा आनी एक आमची इलेक्टेड दारगळची आनी ती बी आमचीच आहा. तितून 5-4 आहा, 5 आमचे आहा, 4 ऑपोजीट आहा. पण ऑपोजीट आहा ते ऑपोजीट आमचेच मनीस, तेंचीय कामां जातलीं. तेंच्यांनी अशें म्हणचें ना की तेंची कामां जावचीं ना. आयज इब्रामपूर एक खूब वर्सां हांगासर पूर येतालो, तेका लागून हांवें तियारी वचोन तेंकां सांगलेलें कितें आमच्या ह्या गांवांत एवरी टायम ते उदक सोडटाले पळय लोकांक ते त्या पयलीं इंटिमेशन दिनाहलें. तेका लागून तेंच्यांनी ह्या फावटी खूब बरें काम केल्लें आहा, तेंकां हांव थँक्स म्हणटा. आनी तशेंच आयज आमच्या इब्रामपूर गांवांत हांवें स्टार्टिंगूच येयल्लो तेन्ना म्हाजें काम इब्रामपूरसूनच स्टार्ट जाल्लें. हांव जेन्ना इलेक्शनाक येयल्लो तेन्ना इब्रामपूरसूनच हांवें स्टार्ट केल्लें काम आनी म्हाका प्रतिसाद खूब आहलो. आमचो अशोक भाई तो मुन्ना अशे सगळे जाणांनी म्हाका मेळोन आयज खूब साथ दिलो, कित्याक हांव त्या टायमाचो हें केन्नाच विसरचो ना. तेका लागून आयज हांवें म्हाजोय सपोर्ट तेंकां दिलो. म्हाजो सपोर्ट हो सगळ्यांकूच आसतलो, तशें चिंतचें न्हू कितें हांव वेंचून लोकांक काडटा तशें ना. कित्याक म्हाजो हें आसतलो आख्ख्या गांवाचो डेवलप, तशें ना हांव लोक वेंचून काडचो ना. फकत म्हाजो हें आसतलें डेवलप. आयज हे लोकांक आयज इब्रामपूरच्या लोकांनी हेंचेर विश्वास दवरलेलो आसा. हांव सदांच म्हणटालो कितें आमकां न्यू फेस दियात तुमी डेवलप करपाक, आनी गांवचें डेवलप जातलें न्हू ते न्यू फेसूच जाय. कित्याक जे 20 वर्सां 25 वर्सां हेंच्यांनी कितेंच करूंक ना. आयज 20 वर्सां हांगासर राज करून गेले आनी 20 वर्सां हांगासर खूब जाणांनी हांगासर पंचायतीन रावन एकूय कामां करूंक ना. ती कामां घडची ना. कित्याक तेका लागून हांवें सदांच म्हणटालो कितें हांव सगळ्या आमच्या इब्रामपूरच्या लोकांक काळजानसून थँक्यू म्हणटा. दियात तुमी काम करपाक. जशें म्हाका तुमी न्यू फेस हाडल्यात आमच्या पेडण्यान, तसो म्हाका न्यू फेस दियात आनी यूथ दियात आनी बरें काम करपी ते मनीस तुमी वेंचून काडा आनी ते दियात. ते आयज तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरें काम केल्लें आहा इब्रामपूरच्या लोकांनी आनी हांव तेंकां सगळ्यांक थँक्स म्हणटा. एकच प्रश्न, आता 9 पंचायतीचेर तुमचो झेंडो आसा आयज आमचो आणि BJP हे कशी काय किमया तुमी केली? ना, म्हाजें स्टार्टिंगूच अशें आहलें. आमच्या आख्ख्या पेडणेकारांक सांगतालो हांव कितें आयज इतले वर्सां डेवलप जावंक ना, 25 वर्सां जाल्यार डेवलप करपाक म्हाका एक तुमी म्हाका संदी दिल्यात. तशीच तुमी वेंचून काडात. कोण लोक अशे आमचे आसतले आनी कोण मनीस काम करपी तेंकां तुमी म्हाका वेंचून काडून दियात आनी तुमी तुमच्या गांवचें डेवलप कशें जातलें तें पळयात. कित्याक हांव फकत गांवचें डेवलप करपाक फुडें आसतलो आनी जे पळय बारीक लोक खंय काडटात आनी बारीक लोकांची खंय कामां जावंक ना तेंची कामां पयलीं जातलीं आनी तेंची कामां पयलीं करपाक म्हाजो हेंकां पंचायतीक सदांच साथ आसतलो आनी पंचायतीन ती इनिशिएटीव घेवंक जाय. सरपंचान, डेप्युटी सरपंचान तशेंच मेंबर्सांनी तेंची आपल्या वाड्याचें डेवलप करपाक स्वता आपूण तेंच्यांनी वावरूंक जाय आनी स्वता आपले. कित्याक हेज्या पयलीं अशें जातालें कितें 5 वर्सांनी जेन्ना वोटींग मागूंक वयता मेंबर तेन्ना 5 वर्सांनीच दिसतालो अशें हांवें खूब आयकलेलें हेज्या पयलीं. तें आतां अशें हेज्या फुडें जावंक जायना. कित्याक तेंच्यांनी आमच्या सगळ्या हर एक घरांनी तेंच्यांनी टचान रावंक जाय. ज्यो स्किमी आयज सरकारान आमच्या BJP सरकारान खुबश्यो स्किमी आहा, लोकांनी थोडो लाभ घेतलेलो आहा, पूण आमच्या बारीक लोकां पासून पावोंक ना. तें काम आमचे मेंबर तशेंच सरपंच, डेप्युटी सरपंच हे काम करतले. लोकांच्या घरांनी वचून त्यो स्किमी पावयतले. तशेंच स्किमी दिल्यो आनी तेंच्या घरान व्हरोन फॉर्मां दिलीं आनी ते ओगी रावंक जायना. कित्याक तेंच्यांनी वचोन तेंच्यांनी पळोवंक जाय ती फॉर्मां भरलीं वो ना. तेंच्यांनी भरून तेंकां म्हणजे तेंच्यांनी अशें काम करून दाखोवंक जाय कितें तेंच्यांनी म्हणूंक जाय दुसरे फावटी कितें आमकां जें काम केल्लें ह्या मेंबरान तो आनी हेज्या फुडें आमी तेकाच रावतले आनी तेकाच हाडटले अशें तेंच्यांनी 5 वर्सां भितर काम करून दाखोवंक जाय. आनी तशेंच म्हाजें काम आख्ख्या पेडण्याक आसतलें आनी हांव हेंकां सगळ्यांक घेवन साथ हांव पेडण्याचो डेवलप करतलों. सुरेंद्र ठाकूर हांव विंडोडा पंचायतींच्या म्हाका सगळ्यांचो म्हणजे म्हज्या मेंबरांचो सगळ्यांचो जो सरपंच मेंबर सगळ्यांचो पाठिंबो मेळोन तेंच्यांनी म्हाका सरपंच अनपूच आनी म्हाजें हेंच की सगळ्यांक घेवनूच हांव हें काम करतलें. सगळो म्हणजे आमच्या पंचायतीचो विकास करतलें जावं आमच्या सगळ्या गांवांचो विकास करतलें.
हेच म्हजे ध्येय आसा. दामोदर रामा नायक बिनोडा पंचायतीक डेप्युटी म्हणून सगळ्या पंचांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आहा आनी इलेक्ट करून दिल्लो आहा. तांकां पयलीं धन्यवाद. आनी तशेंच आमचे आल्लेकर सर तेंच्यांनी सुद्दां सपोर्ट आमकां बरो करून सगळी पंचायत फॉर्म केल्लेली आहा. आनी सगळ्या मेंबरान मेळून सगळ्या वॉर्डाचो विकास करपाचो हेच आमचो ध्येय आसतलो. अशी दिसले की एक सरपंच पद म्हटलं एक व्हडलें पद तुमकां ती खबर आहा कळ्ळें. आनी आमचे हेंच्यान आमकां बरो प्रतिसाद दिलो आनी बरे सामके स्ट्रॉंग जाले आनी म्हटलें एक बरें रावन एक काम करपाची म्हाजी हें आसा तें हांव काम करतलो. ओके. आनी तशें कांय ना आमकां बरें दिसलें आमदारूय येयलो ताका जाय तशें जालें. जे वोट आसा ते आमी सार्थ ठरयतले. तुमची जी अपेक्षा आसात आमच्या कडल्यान पंचायत मंडळ म्हणून ती पुरेपूर पूर्ण करपा खातीर आमी 5 वर्सां प्रयत्नशील आसतले. प्रत्येक गांवांत आमच्या 3 गांवांनी आनी प्रत्येक वॉर्डान खंयसरच कांयच भेदभाव न करता आमी प्रत्येक वॉर्डान आमचें काम जें आसा तें पावयतले. आनी हे सगळें करता आसतना एक सक्षम नेतृत्वाची गरज आसता ती आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. आमकां आशिर्वाद आमच्या आमदाराचो आसा तसोच भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो म्हणून आमी हे कार्य फुडें व्हरतले आनी निर्विघ्नपणे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आसात तांच्या नेतृत्वा सकयल गोवा राज्य स्वयंपूर्ण जाता आसतना प्रगतशील जाता आसतनाच आमचोय गांव आमची पंचायत स्वयंपूर्ण जातली प्रगतशील जातली अशें कार्य आमी लोकां फुड्यान घेवन वयतले. एक बरो अजेंडा घेवन लोकां फुड्यान आमी दवरतले आनी निश्चितपणान हे पूर्ण करपा खातीर आमी बांदील आसतले. येस. परसखेड्या पंचायत खाजने अमेरे परसखेड्या पंचायत हांव हे सगळे श्रेय म्हणटात ते आमचे MLA सर आल्लेकरांकूच दिता. तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलो म्हाजेर खूब विश्वास दवरलो आनी आमचे जे पंच आहात 6 पंच तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी तेंच्यांनी म्हाका हे सगळे घडोवन दिल्लेले आहा. ते खातीर हांव तेंकांय थँक्स म्हणटा आनी सगळ्यांक एकंदरीत फुडले जे कार्य जे आसा फुडले जे काम जे आसा ते कशा पद्दतीन व्हरतले तुमी सगळ्यांक मेळून? सगळे मेंबर मेळून आमी सगळे एक जावन सगळे पंचायतीचे काम करतले आनी सर आमकां जे हे दितलो फुडें ते सगळे आमी आयकून सरा प्रमाणे सगळे आमी काम फुडें व्हरतले. तुमचीच भयण आयज हांगा परसकडे ग्रामपंचायतीन सरपंच जाता. कितें दिसता एकंदरीत? भयणी पेक्षा हांव अशें म्हणन की ज्या पद्दतीन आमच्या आमदारान माननीय प्रवीण आल्लेकरान जे महिलां खातीर खास करून निशा हळदणकरां किंवा इतर पंचायतींनी आसतली महिलां तेंच्या खातीर आज प्रोत्साहन दिवंक तांकां आज सरपंच किंवा पंच हांकां ह्या नात्यान फुडें काडलेले आसा. तशेंच वायस चेअरपर्सनूय हांगासर सिद्धी आसा. तेंच्याय कडल्यान इतलीच अपेक्षा दवरता की तुमी जे एज्युकेशन तुमचे कडेन जे नॉलेज आहा ते बऱ्या पद्दतीन तुम्ही वापरून ही जी पंचायत जी आसा विविध भाशेचे समस्या आसतली पण प्रामुख्यान तुम्ही सगळे जे पंच आसा बसून जे कितें डेव्हलपमेंट आसा किंवा इतर गोष्टी आहा ते तुम्ही साध्य करतले हेच्या बद्दल ती मात्रय शंका ना. पण इतलेच लक्षात दवरा किंवा तुमकां एक ह्याच माध्यमांतून एक मेसेज दिवंक सोदता की आज हे तुम्ही पंच जाल्लेले आसा ते प्रवीण आल्लेकराच्याच सहकार्यान जाल्लेले आहा आनी त्याच बरोबर प्रत्येक वॉर्डाचे विभागाचे जे नागरीक आसा हेंच्या आशिर्वादान आज तुम्ही हो स्थान मेळ्ळो आसा. फक्त इतलें लक्षात दवरा की जे तुम्ही काम करतले हे लोकांच्या हितचिंता खातीर आसतले आनी ह्याच उद्देश घेवन आज तुम्ही फुडें वचा आनी तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता.